वट्ट 22 दिसा उपरांत दिवचलचे वेदांता मिना खणीचेर निमणे मिनाची येरादारी सुरू जाल्या। मिनाची येरादारी करपी ट्रक शुक्रारा दनपारच्यान रस्त्याचेर देंवले। मागण्यो मान्य जायना तो मेरेन मिनाची येरादारी करपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी आंदोलन करपी शेतकारांनी दिल्ली। मात आंदोलन करपी शेतकार अजून तरी शांत आसात। मजगतीं शेनवारा दुसऱ्या दिसा दनपार मेरेन मिनाची येरादारी नेट्टान सुरू आशिल्ली। जो ट्रान्सपोर्ट हो चालू जाला पळय हो बेकायदेशीर चालू जाला असो आमकां तरी दिसता। कित्याक तर कलेक्टराची तितून ऑर्डर ना, जावं आमच्या DGMची ऑर्डर भितर ना, आनी तेंच्यांनी जे पिटिशन आतां फाल्यां घातलां तेजें हियरींग जें आसा तें सोमाराक आसा आनी आमी घातलेलें आसा ते सोमाराक तेंच्यांनी हें दवरलां। आतां तें पिटिशन घातलां आसतना तेंच्यांनी हांगासून जर तो ट्रान्सपोर्ट चालू केला जाल्यार तो इनलिगलूच आसा। कित्याक तेणी कोर्टाचो तो भंग केलो आसा एक म्हटल्यार, आनी आयज तो हो ट्रान्सपोर्ट इनलिगल चालू केला म्हणून दाखोवन दिता हे पुलीसूच आमचे जे सरकाराची जी यंत्रणा आसा पळय ती दाखोवन दिता। कित्याक जर तूं कायदेशीर आसलो जाल्यार तुका कोणूच हांगासर आलोवचो नासलो जावं पुलीस खंय दवरचो नासलो। म्हाका दिसता हें अशें आसा की ह्या पुलिसांचो आमकां भंय घालून हें जें कितें व्हरपाचें तेंचो ट्रान्सपोर्ट आहा तो तेंच्यांनी चालू केल्लो आसा। ह्या मुख्य रस्त्यान व्हरपाक चालू केल्लो आसा। हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की जो पर्यंत आमी कित्याक ओगी रावल्या, जो पर्यंत आमचो सोमार पर्यंत रिजल्ट येना तो पर्यंत आमी हांगासर कांयच करचें ना, थंडपणी रावतले। तेंकां काम चालूच दवरून आमकां कांय प्रॉब्लेम ना। फाल्यां अशें जावं नाका कोर्टाचो निर्णय येयलो आनी ते बॅन जाले अशें आमचेर मात दोश दवरूं नाका। कित्याक आमी पयलींच तुमकां वॉर्न केल्लेलें आसलें की तुमी ट्रान्सपोर्ट जो आसा त्यो आमच्यो मागण्यो कितें आसा त्यो पूर्ण जाल्या शिवाय तुमी कशेंच व्हरों नाका म्हणून। सो तेका लागून आमी फक्त सोमार पर्यंत वाट पळयतले आनी सोमाराक मागीर जर निर्णय कितें येतलो पळय तेज्या उपरांत आमची स्टेप घेतले आमी। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।